आमचं पाय काढता ते पण आम्ही शिकलो चालू झालं बोलले माहिती. Reindeer is a popular term among Goan localities for toddy tappers. Toddy tapping is an occupation that is historically significant in Goa and is as old as professions like farming and fishing. Toddy, locally known as Marachi Sur, is sap collected from the coconut flower bud. The toddy tapper climbs the tree using footsteps carved in the trunk. The vein of the tree at its top is opened and the sap slowly drains into an attached clay pot. When it is freshly tapped, it tastes sweet, which is non-alcoholic and is considered to be healthy. The consumption time of this beverage is up to 1 day after tapping, when the vinegar content is minimal. It becomes increasingly sour beyond this time. आता कोण काढणार ते कोण काढणार ना खूप त्रास पडता ना दिसा प्रमाण काढता आता सध्या अशी पहिले खूप काढतालो 15-20 काढतालो वरचं 40 जण मारतात काढताले पहिले त्यापासून त्यांच्यानी काम सोडलं आणि दुसऱ्या कामाक चालले मागीर काम जायना मग हात पाय दुखतात मागीर चडी टेप काढून जायना हांगासर कोण काडिना एकलोच काडटा आम्ही जर धंदो बंद केला बंदूच तो. ते माडार पहिले सकाळचे जोडान न्हिसून काडची पडटा एक टायम दिनपारचे काम आसता माडाचें ते पोय बांदूची आसता ती नाल्लां मागीर ते कातरूची आसता कातरून मागीर ते 2-3 दिसांनी परत ते हे आसता बारीक थीम पडटा पळय तेन्ना मागीर जांबळो घालचो आसता जांबळो घातल्या उपरांत मागीर ताका सोलून वता थोडी थोडी ते एक काम आसता दिनपारचें परतून सांजचे वखदार परतून तशेंच वयर चडचें पडटा माडाचेर तेन्नाय पोय कातरूची पडटा आणि सूर घेवची पडटा ती जांबळ्यान मोडकेन सूर आसता पळय ती घेवची पडटा आणि ती परतून घेतल्या उपरांत परत मोडकर लावचो पडटा परत खाला देवान पण ते 3 फावट दिसाक चडचें पडटा आमकां. दिनपारच्या वखदार आमकां चड काम आसता ते वयल्यान जांबळे आसता ते धुवचे पडटा बरें साफ करून ते ताका लावचो पडटा तेका पोय केर म्हणजे ते सांबाळचें पडटा सूर आसता न्हू ती सूर तेजे पोय आसता ते पोयच्या मुनान वचूंक सारकी ना तेच्या मुनान जर सूर गेली तर तेका तो दुसरो एक भोंगुलो लोण आसता तांबडो तो येवन तेच्या मुनान घाण करता आनी ते मागीर ते कीड पडटा तेका लागून तो सांबाळचो पडटा. उपाय म्हणजे तेका DDT पावडर ती घालची पडटा. Once sufficient sur is collected, it then can be subjected to a distillation process which results in the production of coconut feni, a drink with a high percentage of alcohol. It has natural yeasts which perform the fermentation of glucose to alcohol. Toddy is in great demand during festive seasons. सोरो काढू येता हेचो सुरेचो पूण आमी सोरो काडना फकत इमिनाक करता जाणाचो ती मसाला करपाक सगळी नाल्यार सूर पिवंक वयता सुरेचो उपयोग सान्नां करता जाणा सान्नां करता बॉल करता जाणा काजारां बॉल करता ते करता गोडूय करता पूण आतां गोड कोण ना कोण
लॉस ना हा दिसाडो सुट्टालो केन्ना केन्ना लॉस आसता वारो चड असो वारो येयलो न्हू तर मातशी तेन्ना सूर पडना वयर खाला चडपाक मातसो त्रास कळय आतां तूं चडलो आनी तुका दाखयलो आनी ते एकदां जावचें ना तें एक 7-8 पावट तरी तुका चड आतां शिकोवचें पडटलें. Once upon a time, what was a popular occupation after rice harvesting is now a dying trade. Along with poor returns, after an exhausting amount of work, accidents too play a major role in keeping the younger generation away from this life-threatening job that has been practiced for generations. This ancient profession needs to be sustained by introducing tools and techniques that eliminate the risks associated with it and make it attractive for youngsters who seek positions that are more secure and have less risks.